नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टिकार ह्या कार्यावळीत सगळे येवकार. आयची आमची ही भासाभास एकदम महत्वाची आहे. कारण म्हणजे 58 वर्सां पयलीं जो गोंयांत ओपिनियन पोल जालो, जाका लागून गोंय वेगळे उरलें, तो ओपिनियन पोलाचें मतदान 16 जानेवारीक जाल्लें. आनी आज आमची चर्चा जाता. आनीक आमचे कडेन चर्चा करपाक आसात ते उदय भेंब्रे. उदय बाब येवकार. नमस्कार. उदय बाब, ह्या तुका दोन वाटे आसात. एक म्हणटा ते ओपिनियन पोलाची चळवळ, टोटलच गोंयची चळवळ, आनी दुसरें म्हणजे तुमच्या हालींच 1-2 दिसां पयलीं यादीचो कुरपणो हे पुस्तक जे प्रकाशीत जालें त्या विशीं. पयलीं तुमकां परबी, कारण तुमच्या साहित्याचेर हांव दिसता ही तिसरे खेपे चर्चा करता. एक पयलीं तुमचे आमचे गिताचें पुस्तक आयलें ताजेर, दुसरें मागीर आमचे घर आनीक व्हडलें घर आनीक तुमच्या बापायचें जें पुस्तक आयलें कातोलिकाचें धर्म ताजेर, आनी ही तिसरी खेपे. हांव तुमकां परबी इतल्या खातीर की अशें दिसतालें की उदय भेंब्रो म्हणटा चळवळीक लागून उदय भेंब्र्यान आपल्या साहित्याचेर अन्याय केलो अशें एक हें आशिल्लें. सो हे म्हणजे 3 तुमचे कडेन साहित्याचेर बाकीचे विशीं तुमचे कडेन चर्चा केल्यात. साहित्याचेर हे करता आसतना म्हाका मातशें आनीक थोडी उमेद जाता. उदय बाब, म्हणजे आज 15 जानेवारी, 58 वर्सां आदीं जेन्ना आमचो ओपिनियन पोल जावपा ताचें मतदान दुसरीच जावपा आशिल्लें, तेन्ना तुमची किंवा सगळे जे कोण विलिनीकरणाक विरोध करताले तांचे किंवा विलिनीकरणाक सपोर्ट जाताले मनस्थिती कितें आशिल्ली 15 जानेवारी 1967 ह्या दिसाचे. बरोबर. म्हज्या एसेसमेंटा प्रमाणे हो तेन्नाची जी परिस्थिती आशिल्ली त्या प्रमाणे जे विलिनीकरण मागताले तांकां आशा आशिल्ली किंवा अपेक्षा आशिल्ली की आमी जिखतले म्हणून. थोड्यांक घडये सामकी खात्री आशिल्ली जायत. तशेंच तांचे जे बरे मागते महाराष्ट्रांत आशिल्ले तांकांय बी जवळ जवळ खात्री जाल्ली की आमी जिखतलेच म्हणून. आनी ताजी बेज कितें आशिल्ली तर पयलीं इलेक्शनाक महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक चड मतां मेळिल्लीं आनी चड आमदार वेंचून आयिल्ले. आमची पुरती सांगतलो जाल्यार आमची म्हणटा जोर तर तुवें म्हणटा तशें जे विलिनीकरणाक विरोध करताले तांकां हय आमची मनस्थिती अशी आशिल्ली की आमकां कळनाशिल्लें कितें घडत म्हणपाचें. कारण जर पयलीं इलेक्शना प्रमाणे जर मतदान जाल्लें जाल्यार घडये आमी जिखूंक पावचे नाशिल्ले. आनीक ताका लागून एक हुस्को मनांत आशिल्लो की निर्णय लोकांचो निकाल खंयचे वटेन जायत हाची खात्री दिवंक कशीच जायनाशिल्ली. आनी ताचें आनी एक कारण अशें की 35% क्रिस्तांव समाज आशिल्लो. तो सगळो विलिनीकरण विरोधी आशिल्लो अशें धरून येतालें. पूण जिखतली जाल्यार 50 परस वयर वचूंक जाय म्हणटकच हिंदू लोकांचे मतपरिवर्तन करपाचो प्रयत्न आमी करीत आयिल्ले 1963तल्यान. ताजो परिणाम कितलो जाला हाजो अदमास मेळनाशिल्लो. आनी ते आमी 50 क्रॉस करूंक शकतले काय ना हाजी खात्री मेळनाशिल्ली. ताका लागून पयली दिसाची मेजणी जाय म्हणसर आमी पुक काळीत जातालें अशें म्हणूंक जाता प्रामाणीकपणान सांगचें जाल्यार. म्हणजे खात्री तर नाशिल्लीच पूण कितें घडत हें सांगपा पसून कठीण न्ही. तें पयले दिसाचें गणीत हें लोकांक कळना पूण आमकां गोंय खबर आशिल्लें न्ही खंयचे मतदारसंघ आमचे वटेन खंयचे दुसरे वटेन. म्हणटा पयले दिसाचें मतदान उत्तरेच्यान सुरू जालें म्हणटा आमकां कळ्ळें की उत्तरेच्यान जर इतलो लीड तर दक्षिणेक खात्रीन आमी जिखूंक शकतात अशें. त्या दिसा मनाक मातशी थाकाय मेळ्ळी पूण निमाणे कडेन पसून हो हुस्को उरलोच. उदय बाब, तुमचें जें पुस्तक जें प्रकाशन जालें 2 दिसांच्या पयलीं तेन्ना सुवाळ्याक भुशण भावेन एक हें केलें की ह्या पुस्तकांत कितलेशे हाजे उलगडे जाल्यात पूण कितलेशेच ह्या हाजे खुलाशे जावपाचे उरल्यात. कोंकणी अभ्यासकाच्या दृश्टींतल्यान किंवा बाकीच्या गोंयाच्या हातूंतल्यान हें जावप म्हत्वाचें अशें. म्हाका ताका लागून तुमकां एक हें आशिल्लें की सगळे जाणां तुमचे बापूय हे सामके कट्टर मराठी सामके एक हे. आनीक
तुम्ही कोंकणीचे वडच्यान हय. पयले म्हणटा ते तुम्ही जांबोले सारक्या गांवांक रावपी खरें तो एक जांबोले सारको एक गांव असो कितें कट्टर कोंकणीवादी अशातलो न्ही. नाही सो तुम्ही कोंकणी कडेन येवपाचें कारण कशें काय? हे हांव जर गोंयांत उरिल्लो जाल्यार कितें घडटलें आशिल्लें तें म्हज्यान सांगूंक जायना. पूण हांव SSC जातकच तूं जाणा त्या भशेन हांवें कॉलेजीन आशिल्लें. म्हणटकच कॉलेज शिक्षणा खातीर मुंबय गेलो आनी मुंबय कॉलेजांनी कोंकणी मंडळां आशिल्लीं. वेगळ्या वेगळ्या भाशांतल्या भुरग्यांची मंडळां जातालीं आनी कोंकणी भुरग्यांक प्रश्न पडटालो की आमी खंय बसतात. हातूंत भितर गोंयकार आशिल्ले, कारवारी भुरगे आशिल्ले आनी मुंबयत जो मंगळुरी समाज आसा तांची भुरगे आशिल्ले. हांकां प्रश्न पडटालो की आमी हातूंत खंय बसतात. तातूंतल्यान कोंकणी मंडळां स्थापन जालीं आनी ती घडोवन हाडपाचें काम मनोहरबाब सरदेसाय पळय आसा तांचे पिळगेन केलें. ते तेन्ना प्रोफेसर. तांचे पिळगेन ती मंडळां जावपाक प्रोत्साहन दिलें आनीक हांव गेलो तेन्ना 5-7 कॉलेजांनी आसात. हांव पावलां 1957. 58-59 मेरेन जो 15 कॉलेजांनी कोंकणी मंडळां जाल्लीं आनी जी चळवळ पयलीं वैचारीक पावंड्यार आशिल्ली ती संघटनेचे पावंड्यार पाविल्ली आनी ती तरणाट्यां कडेन पाविल्ली. कारण हे विद्यार्थी न्ही कॉलेजांतले. म्हणटकच हो बदल घडून आयिल्लो. आनीक जालें अशें की हांव 6 वर्सांचो आसतना पापाक धरून व्हेल्लो आनी पुर्तुगालाक धाडिल्लो. तो आयलो 1962 वर्साच्या एप्रिलांत. तुमचें कॉलेज जातकीर कॉलेज जावन हांव नोकरी आकाशवाणीचेर करतालो आनीक 16 वर्सांनी म्हणटकच 6 ती 22 ही 16 वर्सां म्हाका बापूय मेळूंक ना. हाजो बरो म्हूण किंवा वायट म्हूण एक परिणाम असो जालो की म्हजें स्वतंत्र मत डेवलप जालें. घरचो कांय प्रेशर उरलो ना. ताजे सावळेंत हांव उरिल्लो जाल्यार कितें घडटलें आशिल्लें म्हज्यान सांगूंक जायना. पूण हांव त्या वातावरणांत उरिल्लें आनी त्या चळवळीचो एक भाग जालो आनी 22 वयाची 22 जाता म्हणसर म्हजी मतां ठरलीं सामकी. आनी जी मागीर येतकच पसून कांय तातूंत बदल जालो ना. ताका लागून तो संघर्श विचारांचो आनी मतांचो उरलोच. उदय बाबा हे जालें तरी आसतना तुमी येता की परत बापूय मराठीवादी तुमी कोंकणी वडच्यान. हाजेर हांवें तुमकां याद आसता खबर ना हांवें एक जागा खातीर राष्ट्रमत कितले गोंयमत म्हणून एक लेख केल्लो. तातूंत भितर उदय भेंब्रो विरुद्ध लक्ष्मीकांत भेंब्रो एक हे आशिल्लो. तरी आसतना तुमी कोंकणी वडच्यान आनी घराक केन्नाय वाद जावना किंवा वाद किंवा संवाद कितें अशें कांय जावना? जातालें म्हणजे जाल्लें अशें कितें की आमी जर दोगूय एकाच घरांत राविल्ले. पापो 62 आयलो, हांव 63 आयलो मुंबयच्यान आकाशवाणी सोडून राष्ट्रमत सुरू जालें तेन्ना. आनीक म्हजें रावप जर जांबावलें जाल्लें जर घडये हे वाद दिसपट्टे चालू उरतले आशिल्ले. पूण हांव रावतालो मडगांवां आनी शेनवार आयतार किंवा सुटयेच्या दिसांनी जमावले वतालो तितलेंच. पूण थंय पसून वाद जाताले. आवय तातूंत पडना आशिल्ली कारण आवयक ह्या विशय लागना आशिल्लें आनी घरांत आमी 3 जाणां. दोनूय भयणींचीं लग्नां जावन गेल्लीं. म्हणटकच वाद जातात म्हणटकच म्हाकाच प्रॉब्लेम जालो की घरा कडेन येवप आनीक आमच्या दोगां भितरले ह्या वादांतूच दीस सोंपप. हातूंत कोण ताकाय समाधान ना म्हाकाय समाधान ना. म्हणटकच मागीर एक दीस आमी सुचयलें की आमी म्हळ्यार अशें करया भायर कितेंय उलोवया पूण घरांत हो विशय उलोवप ना. मराठी म्हण किंवा विलिनीकरण हय भाशेचो किंवा विलिनीकरणाचो प्रश्न घरांत उलोवप ना. ताणें मान्य केलें आनी तेन्नाच्यान आमचो तो घरांतलो वाद सोंपलो. भायर तो आपली मतां मांडटालो, हांव म्हजी मतां मांडटालो. इतलेंच कित्याक ज्या मुद्द्यांचेर आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचेर टिका केल्या त्याच मुद्द्यांचेर लक्ष्मीकांत भेंब्रेच्या मुद्द्यांचेर टिका केल्या. कळ्ळें न्ही. म्हणटच भायर हो संघर्श आशिल्लोच पूण घरांत तो थांबलो. उदय बाबा तुम्ही तुमच्या पुस्तकातूय तो हे केला उल्लेख केला की आमचे विद्यानिकेतनाचे एक हे आयलें की बापूय बापायची आवयभास मराठी, मातृभाषा मराठी आनी पुताची आवयभास कोंकणी. आनी तुमी ताका उत्तर दिलें की ताजी आवय वेगळी आनी म्हजी आवय वेगळी. हे तुमी एक आदोगाद आशिल्ल्यान
कितें आमचे आर्ग्युमेंट आनी कितें म्हण सगळें आसा Correct. आसा ताजेर घरा कडेन अशें जावन अशें वाद किंवा कितें ताजेर रिफ्लेक्शन किंवा ना ना किंवा ना, भायर समाजात ना भायर समाजात. भायर समाजान ते एप्रिशिएट केले हां. म्हणजे त्या दिसांनी वर्तमानपत्रांनी ती बातमी फोकस केली आणि तो चर्चेचो एक विशय जालो कळ्ळें न्ही चर्चेचो विशय जालो तो जापेक लागून कळ्ळें न्ही हय. म्हणजे हांवें ताजी लॉजीक अशी की जर मायभास ही आवय वयल्यान ठरता जाल्यार ताजी आवय वेगळी म्हजी आवय वेगळी म्हणजे दोगांची मायभास एकच आसूंक जाय असो आग्रो धरपाचें कारण ना म्हणून पूण घरांत ताजो कांय परिणाम जालो ना कित्याक ताजे पयलींच आमचें हें ठरिल्लें ताका लागून घरांत हो विशय पावलो ना उदय बाब एक हे आसा की हय. सांगात सांगात ना एक हे आसा की न्हाये म्हणल्यार उदय भेंब्रो हो लक्ष्मीकांत भेंब्रेचो चलो हय म्हणजे मराठीवाद्याचो चलो बरोबर तो कोंकणीच्या ग्रुपाक येता हय हय म्हणजे एक आमी अशें म्हणटात की जे कोण हे करता ते आयत्या हाताक कोलीत हय हय मराठीवाद्याचो पळय मराठीवाद्याचो चलो आमचे कडेन आसा खरें खरें म्हणजे हे दाखोवपाचो खरें सो ह्या जो कोंकणीच्या ग्रुपाक तुका कितें फायदो जालो कारण म्हणजे कळ्ळें तुमकां मराठीवाद्याचो चलो आमचे कडेन आसा पळयात हय हय आमचे हे जैत हय असो जो हे आसा, हय ताजो कितें फायदो जालो तुमकां म्हाका स्वताक ताजो कांय फायदो जालो ना पूण 2-3 आनी कांय फरकूय पडलो ना म्हज्या दृश्टीन जावं मराठी कॅम्पांत किंवा कोंकणी कॅम्पांत पूण कांय गजाली घडल्यो त्यो सांगता म्हणजे मानसिकता मायंडसेट कसो आशिल्लो तो हांव लोकशाही मानपी म्हणटच म्हाका बापायचें मत दुसरें आसा आनी तो तें उघडपणान मांडटा हाजें म्हाका कांय वायट दिसनाशिल्लें कळ्ळें न्ही तुका एक इन्सिडंट सांगतलो जाल्यार पणजी गेल्ले कडेन एक फावटी म्हाका एडवोकेट गोपाळप्पा कामत मेळ्ळे आमचे विधानसभेचे सभापती आशिल्ले ते स्वातंत्र्य सैनीक बापाक बरें वळखताले म्हाका म्हळ्यार उदय तुवें टिका बी करता आसतना बापायक टाळूंक जाय रे हांव म्हणलें दोतोर अशें कशें जातलें हांव टिका मनशाचेर करना न्ही टिका मुद्द्याचेर म्हणटा जो मुद्दो भाऊसाहेब बांदोडकार मानता ताजेर तर हांव टिका करता तो केवळ म्हजो बापूय उलयता म्हणून हांव ओगी कसो रावतलो ही म्हजी भुमिका सोड म्हणजे तुवें विचारिल्ले प्रश्नाची जाप अशी की तसो फरक पडलो ना आनी कोणें तो मुद्दो तशे रितीन मांडलो ना कळ्ळें न्ही म्हणजे इवन महाराष्ट्रवाद्यांनी की तुजो बापूय आमचे वटेन आसा हाजो कांय भांडवल केलें ना जावं आमच्या लोकांनी कांय भांडवल केलें ना पूण एक 2 इन्सिडंट घडल्यात मायंडसेट सांगपाचें खंयचे तरी कॉन्टेक्स्टाक पापान अशी भुमिका घेतली की म्हजो एक म्हणजे ते इमोशनल मनीस कसो वागता ताजी एक देख ती हांव बापूय ह्या नात्यान उलयना व्यक्तिरायत ह्या नात्यान उलयता की म्हजो एक पूत आशिल्लो म्हाका दिसता रवींद्र बाबा कडल्याच डिस्कशनांत ही गजाल घडली अशें म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे ताणें रवींद्र बाबाचेर आरोप केलो की तुमी उदयाची बाट लायली म्हणून कळ्ळें न्ही म्हणटकच आनी फुडें वचून सांगलें की म्हजो एक पूत आशिल्लो तो मेलो अशें आपूण समजता म्हणून म्हणटकच कल्पना कर कितली खर इमोशन आशिल्लें तें म्हणजे रवींद्र बाबान कांय ताजेर रिएक्शन केलें ना रवींद्र बाबान इतलेंच म्हळें तुमी कितेंय म्हणत आमकां आमी कांय म्हणचें ना तुमकां कारण तुमी आमकां उदय दिलो आमी तुमचे रिणाक आसात कारण तुमी आमकां उदय दिलो एक्झॅक्ट हे अशें घडलां पूण हें घडलं तितलेंच बाकी दोनूय कॅम्पांनी हाका लागून कांय व्हडलोसो फरक पडूंक ना एक उदय बाब म्हणटात की जेन्ना ओपिनियन पोलाची चळवळ जाली आनी तातूंत भितर राष्ट्रमतान एक खर भूमिका घेतली एक प्रखर भूमिका घेतली आनी प्रभावी भूमिका ताच्या लोकांचेर मत पडलें हांव एक पत्रकार ह्या नात्यान जर हांव जेन्ना पळयता तेन्ना हें म्हाका मत कितलेशें खरें दिसना कारण कारणाय सांगता ओपिनियन म्हणजे विलिनीकरणाच्या विरोधात जे कोण आशिल्ले तातूंतले तुमी म्हणटात तशें 45% 40 ते 45% क्रिस्तांव 35 ते 40% 35 ते 40% क्रिस्तांव आशिल्ले ते क्रिस्तांवांक आनी राष्ट्रपती जातले मराठींतल्यान सो राष्ट्रपती कितें छापून आयला काय कितें आयलें तांकां तें म्हणजे आयकूंक कळनाशिल्लें एखादें कोणें सांगल्यार एखादें कळपाक शकता एक जालें दुसरें राष्ट्रमत म्हणटा फकत मडगांव पुरतो दक्षिणेक चड वता पूण हांवें जेन्ना इवन हांवें लेख बरयलो तेन्ना चंद्रकांत बाबाची मुलाखत घेतिल्ली चंद्रकांत बाबा म्हणजे आमचो खप एक 4 ते 5 हजार आसतालो तरी तांची एखादी म्हणजे ताजे हे म्हणजे खंयचोच त्या हातूंत भितर काम करपी तो म्हणटा
त्या वेळार हा. तुमच्या म्हाल्याच्या शपांनी हय. म्हणल्यार पेपर पॉप्युलर कसो जाता पेपर हय. तेन्ना एक हे आशिल्लें बरोबर. म्हाल्यागेर जो कोण बरोबर. पेपर वाचता बरोबर. म्हणजे एखादी लोकां खातीर बरोबर ज्या जाग्यार लोक बारबेरी. वतात थंय हे आसता थंय गोमंतक येता हय बरोबर दुसरे चडशे हे हय उत्तर गोंयांत हय राष्ट्रमत म्हणटा वचत पावना. नाशिल्लो गोमंतकाचो हे आशिल्लो प्रभाव आशिल्लो हय काणकोण सारखे किंवा सांगाळ सारखे किंवा बाकीचे हांगाय राष्ट्रमत पावनाशिल्लो हय 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 अशे परिस्थितीत राष्ट्रमतान लोकांचे परिवर्तन केले हय. कशें आनी कितें हो मुद्दो कसो हे जाता हां हां म्हजे दृश्टीन कोणूय जर म्हणटा की हें श्रेय सगळें राष्ट्रमताक दिवया म्हणून तें अर्धसत्य पूर्ण सत्य न्हय आतां राष्ट्रमताक श्रेय वता तें कशें अगोदर सांगला तशें 35% मतां पडली ती क्रिस्तांव समाजाची सगळीं मतां पडली आमचे वटेन 54% म्हणटकच सादारण कितली जाली 19%. 15 आनीक 4 19%. 19%. आतां हे 19% जवळ जवळ बदलले अशें म्हणूं येता 19%तले एखादी 1-2% ऑलरेडी आशिल्ली जायत मुळांतच विलिनीकरणाक विरोध करपी पूण बदल परिवर्तन जालें हे विशीं म्हाका इल्लोय जवळपास 17% मतां तरी बदलली इतलो बदलली आनी हें निमाणे वेळार ओपिनियन पोलाच्या मतदाना पयलीं एक 2 म्हयने राष्ट्रमत जर आयिल्लें तर घडूंक पावचें नाशिल्लें कळ्ळें न्ही म्हणजे जसो प्रचार आज जाता इलेक्शना पयलीं 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो तशें जाल्यार घडये आमी जिखूंकय पावचे नाशिल्ले राष्ट्रमताचो प्रभाव खंय पडलो तो हिंदूचेर पडलो तें तुजें मान्य म्हाका की क्रिस्तांव समाजांत ताजो प्रभाव नाशिल्लो आनी ताची गरजूय नाशिल्ली म्हज्या आनेक पळयता की सगळे हिंदू समाजा कडेन पेपर पावत नाशिल्लो हेंय खरें पूण लक्षांत एकच मुद्दो हातूंत म्हत्वाचो म्हणटा कितें 1963च्या सप्टेंबरांतल्यान राष्ट्रमतान प्रचार सुरू केलो ओपिनियन पोल जालो 67 4-5 वर्साचो आनी पयले दिसाच्यान हो इश्यू दोडायत रावले जे इश्यू शेवटी ओपिनियन पोलांत आयले भाशा आर्थीक स्थिती भौगोलीक स्थिती इतिहास सगळे विलिनीकरणाचे फायदे लुकसाण सगळे हे मुद्दे 63च्यान राष्ट्रमत दोडायत रावलो पळय ताजो परिणाम हिंदू मदल्या एका थोड्याशा सेक्शनाचेर जालो हातून दुबाव ना जालो म्हणपाचो म्हाका इल्लोय दुबाव ना आनी ताका लागून ही जी परिवर्तनाची जी पर्सेंटेज पळय आसा ती वाडली आतां तूं म्हणटा तशें तो जर गोंयभर पाविल्लो मोठ्या प्रमाणाचेर घडये आनीकूय ताजो परिणाम जावंक शकतालो तो जावंक पावलो ना लिमिटेड जालो पूण तो जालो ह्या विशीं इल्लोय दुबाव ना कारण आतां केवळ राष्ट्रमताक लागून जालो अशेंय न्ही राष्ट्रमत अदीक जो प्रचार जालो ताजोय परिणाम आसा मागीर निमाणे वेळार पूण 63च्यान हो विशय तकलेन जसो गेलो तो वचपाक जो वेळ लागता जिरपाक मनाक विचार तुवें आयकलो म्हणटा तूं पटलो अशें जायना तूं ताजेर विचार करता आनीक दुसऱ्या मुद्द्यांचेर विचार करता अशें करून तें परिवर्तन हळू हळू वाडलें हे राष्ट्रमताचें श्रेय ताका दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनीक उदय बाबा आतां तुमी कितलेंय म्हणलें जाल्यार बरी आसतना एक आमी मुद्दो मान्य करपाक जाय ओपिनियन पोल 17% मतां चेंज जाली हे जरी गोष्ट मान्य केली जिखले ते फकत आमी ते 35 ते 40% क्रिस्तांव एक संघ आशिल्ले ताका लागून जिखले दुबाव ना एक आनी ह्या हातूंक हे करपाक आमचे जॅक सिक्वेर जावं बाकीचे आमचे दक्षिण गोंयांतले बाकीचे क्रिस्तांव फुडें आशिल्ले तांचो वांटो आसा खात्रीन आसा अशे वेळार जॅक सिक्वेर हो ओपिनियन पोलाचो बापूय म्हणल्यार चुकता कितें कारण हांव तुमकां याद आसा ताजेर हांवें हांव तुमी ही भुमिका पयलीं मांडल्या आमची बेळगांव जाले कोंकणी परिशदेचे त्या वेळार हांव थंय आसा तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी आनीक तरुण भारताक काम करता सो हे तुमी हे केला की फकत आमचो हे ओपिनियन पोलाचो बापूय हो जॅक सिक्वेर म्हणटा तातूंत भितर तथ्य ना अशें तुमचो बरोबर आनी हांव म्हणटा ताजें कारण अशें की
डॉक्टर जॅक सिकेर युनायटेड गोवन्साचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी युनायटेड गोवन्साची स्पश्ट भुमिका आशिल्ली विलिनीकरणाचे विरुद्ध. जॅक सिकेर असेंब्ली आसा म्हणसर कित्याक निमाणे वेळार ती डिसॉल्व केल्ली. विरोधी पंगडाचो मुखेली आशिल्लो आनी त्या नदरेन हो विशय वेवस्थीत मांडटालो. ताजे कडेन ती कला आशिल्ली अभ्यास करपाची आनी मांडपाची. ही कामां डॉक्टर जॅक सिकेरीन एकदम बरी तरेन केली. म्हणजे ताणें आपलें कर्तव्य एकदम बरे तरेन केलें अशें हांव मान्य करतां. आनीक एक घडटालें की काँग्रेसची जी अधिवेशनां जातालीं वेगळे वेगळे कडेन तेन्ना कोणाकय सांगल्यार जाप दिसत काँग्रेसमॅन वतालेच. हांव वतालो पत्रकार म्हणून. हांवें 2 फावटी डॉक्टर जॅक सिकेराक थंय पळयलां. तर तो कित्याक वतालो ताजें काँग्रेसी कडेन बरेपण आशिल्लें म्हणून न्हय. ताचें कारण अशें की एका माटवांत तुका सगळे लिडर मेळटाले सरकारी आनी काँग्रेस पक्षाचे. म्हणून जें लॉबिंग करचें पडटा कांय वेळार की बाबा हो विशय तुमी तसो करनाकात, हो विशय असो घेयात, हें करपाक डॉक्टर जॅक सिकेर वताले. कळ्ळें न्ही. आनी तेय बी ताका मानान वागयताले, तातूंत दुबाव ना. पूण हांव फादर ऑफ ओपिनियन पोल हें पद डॉक्टर जॅक सिकेरेक दिना इतल्याच खातीर की ओपिनियन पोल डॉक्टर जॅक सिकेरीन हाडलो ना. पयली गजाल. ओपिनियन पोल हें नांव डॉक्टर जॅक सिकेरीन सुचयलें ना. दुसरी गजाल. आनी केवळ डॉक्टर जॅक सिकेर किंवा युनायटेड गोवन्स आपले बळार ओपिनियन पोल जिखूंक पावचे नाशिल्ले. ही तिसरी गजाल. आतां श्रेय दितलोच जाल्यार म्हजे कोतान तें पुरुषोत्तम उर्फ भाऊ काकोडकार. हांव तुमकां होच प्रश्न करपाक सोदतालो. हय. की पुरुषोत्तम काकोडकार, हय, भाऊ काकोडकार, हय, हांकां हो श्रेय दिवप कित्याक? कारण जेन्ना हे सगलो हो सामको खतखत्तालो तेन्ना भाऊ वचून बशिल्लो ऋषिकेशाक. हय. भाऊ हांगा येवन गोंयांक येवन ओपिनियन पोलाची चळवळी खातीर कितें केलां म्हळ्यार एखादी केल्याय आसत पूण ते अशें दृश्टीक दिसपा सारकें कांय जावंक ना. त्या वेळार जेन्ना भाऊ काकोडकार ऋषिकेशाक आशिल्ले तेन्ना काँग्रेसीचे दिल्लीतले हेय थोडे दळमळीत हे जाल्ले. अशे वेळार आमचे भाऊ काकोडकराचे ओपिनियन पोलाक कॉन्ट्रिब्युशन कितें आनी कित्याक लागून? सुशांत इल्लेशें विस्तारान सांगता कित्याक ना जाल्यार तो प्रश्न क्लियर जायना आनी हे लोकांच्या मनांत एक ना बिलकुल ना बिलकुल ना. हो खरोच गरजेचो प्रश्न आनी समजून घेवपाचो. मनीस जर केवळ भावनेन गेलो समजून घेना म्हणटकच ही म्हायती आसत जाल्यार तें बऱ्या पडटा. पूण ती इल्लीशी चड आसा म्हणून सांगची पडटा. तूं जाणा त्या भशेन भाऊ काकोडकार गोवा प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी तो केंद्रीय नेत्या फाटल्यान लागिल्लो की हो गोंयचो प्रश्न कसोय तरी सोडयात, त्या शिवाय पक्षाचें काम फुडें वचपाक कठीण जाता. कित्याक पयले वेंचणुकेंत मार खाल्लो न्ही चडीक. ते कोण कारमनार घेना आशिल्ले आनी म्हणून भाऊ तो सांगता की आपूण एक दीस रेल्वे स्टेशनाचेर हाजेर बशिल्लो कित्याक तुगेल्या न्ही गाडयेंत न्ही वेटिंग रूमाक. अकस्मात आपल्याक कितें सुचलें कळना एक गाडी आयली आनी आपूण तातूंत बसलो आनी ऋषिकेशाक पावलो. हांव तें तितलें मानना. म्हजे दृश्टीन भाऊ निर्शेणी आयिल्ली. भाऊक निर्शेणी आयिल्ली कित्याक एका वटेन ते आयकनात, हांगा कांय करूंक मेळना म्हणटकच कितें करतलो म्हणून तो निर्शेणेंतल्यान थंय गेलो. हो म्हजो एसेसमेंट हा. पूण तो सांगता ती तशी गजाल. कशेंय आसूं भाऊ ऋषिकेशाक गेलो. 1965 हें म्हत्वाचें. 1964 जवाहरलाल नेहरू प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले. तांच्या मुखार ही मागणी आशिल्ली आनी ती सरकाराची आशिल्ली. फरक केन्ना पडलो? मोगो जो पर्यंत मागतालो तेन्ना ती एका पक्षाची मागणी आशिल्ली. जेन्ना पयलीं इलेक्शनाक मोगोचें सरकार आयलें आनी सरकार मागूंक लागलें, विधानसभेक ठराव जावंक लागले गोंय महाराष्ट्राक विलीन करचें म्हणून, तेन्ना ताची दखल केंद्र सरकाराक घेवचीच पडली. कित्याक सरकार मागता न्ही आनी इलेक्टेड सरकार. तेन्ना जवाहरलाल नेरून भुमिका घेतली ती अशी, म्हणजे काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डान, की 10 वर्सां मेरेन हो प्रश्न काडचो न्हय.
संघ प्रदेश ह्या नात्यान आमच्यांनी जाता तितलो निधी गोंयांत दिवं येता. गोंय फाटीं उरलां. पंचवार्षिक येवजणांचो 2 येवजणांचो लाभ ताका मेळूंक ना. ताणें विकास करचो आनी मागीर 10 वर्सांनी हाजेर विचार करचो ही नेहरून भुमिका घेतली. अर्थात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान ती मानून घेतली ना. मागीर 64 नेहरू संवसाराक अंतरले आनी लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री जाले. आतां जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आसतनाय बी महाराष्ट्री जी लॉबी आशिल्ली, यशवंतराव चव्हाण डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले, कळ्ळें न्ही, आनी तांचो राजकीय क्लावट बरो आशिल्लो. नेहरूचेरय हो प्रभाव येतालो की कितें कशाय पद्दतीन हो प्रश्न सोडोवचो. पूण तो नेहरू मान्य जालो ना. मागीर जेन्ना लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री जाले तेन्ना तांचेर हो प्रभाव चल्लो आनी 1965 कॅबिनेटीन निर्णय घेतलो की मिड टर्म इलेक्शन गोंयांत घेवन हो इश्यू सोडोवचो. 1965 ताका हांगा गोंयांत विरोध जालो. सगळ्यांनी विरोध केलो. जितल्याय विलिनीकरणाक विरोध करताले तितल्यांनी काँग्रेसचे फॅक्शन, युनायटेड गोवन्स, आमी राष्ट्रमतांत काम करपी सगळे. कारण अशें की इलेक्शनांतल्यान हो प्रश्न सुटना न्ही. इलेक्शनांत पक्ष येता, इलेक्शनांत कॅन्डिडेट येता, वेगळे वेगळे इश्यूज येतात. हो एकच प्रश्न लोकां मुखार मांडूंक जाय तरच तें मत तुका सारकें मेळटा. हो मुद्दो आशिल्लो. म्हणटा ताका विरोध जालो. विरोध जातकच ती फायल मातशी उरली. मागीर भारत पाकिस्तान संघर्श सुरू जालो आनी तातूंतल्यान वाट काडपाक ताशकंदाक रशियेन एक समीट मिटींग आपयली. शास्त्रीजी ते समीट मिटींगेक गेल्ले कडेन काळजाचो हाताक घेवन ते गेले. परत ती फायल तशीच उरली. ताजे फाटल्यान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जाली. तांणी त्या फायलीक हात लायलो ना. कळ्ळें न्ही. आतां आनी मागीर भाऊ ऋषिकेशाक पावले. भाऊ ऋषिकेशाक पावतकच गोंयांतूय बोवाळ जालो. महाराष्ट्राचेर तरेतरेचे आरोप जाले की ताणें किडनॅप केलो, कोणें म्हळें ताका मारून उडयलो, अशी तरातर जाली. आनी तो एक सादूचे झोपडेंत रावतालो जंय वर्तमानपत्र वचनाशिल्लें, जंय TV नाशिल्लो, कांय नाशिल्लें. पूण ताका तें कळूंकूच पावलें ना कितलेशे म्हयने. खूब म्हयन्यांनी जेन्ना ताजे कानार मागीर केंद्र सरकारान ताजो सोद घेवपाक सुरवात केली. कित्याक काँग्रेसमॅन न्ही, काँग्रेसचो एक फुडारी आनी तो ना जाला. बोवाळ जाता म्हणटकच सूट घेवपाक सुरवात केली. हें कळटकच भाऊन इंदिरा गांधीक पत्र बरयलें की आपूण ऋषिकेशाक आसा, आपूण बरो आसा, आपूण जावन आयला आनीक म्हजे विशीं कांय हुस्को करपाची गरज ना. जून म्हयन्यांत आपूण दिल्लींत येतलो तेन्ना मेळटा. आनी जून म्हयन्यांत भाऊ ऋषिकेशाच्यान दिल्लींत आयले आनी पयलीं मेळ्ळे कामराज नाडर हांकां. ते काँग्रेसचे अध्यक्ष आशिल्ले पक्षाचे. नाडरांनी भाऊक सांगलें की पळय हो इश्यू आतां पार्टी कडेन उरूंक ना. कारण कॅबिनेटीन निर्णय घेतला मिड टर्म इलेक्शन घेवन हो प्रश्न सोडोवचो म्हणून. म्हणटकच सरकारान पावल असो जालो ना. आतां पक्षाची भुमिका कांय ना. तूं प्रधानमंत्र्याक मेळ. म्हणटा भाऊ गेलो आनी इंदिरा गांधीक मेळ्ळो. इंदिरा गांधीन सांगलें पळय ह्या विशयांत आपूण पडूंक सोदना. कारण शास्त्रीजीन रिमार्क मारला थंय जे मिनिट्स पळय बरयल्यात त्या कॅबिनेट मिटिंगेची की दीस इज द ओन्ली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ गोवा. आपल्या हातान. म्हणटा अशी परिस्थिती आशिल्ल्यान आपूण त्या फायलीक हात लायना. भाऊ निर्शेलो ना, फाटीं सरलो ना. भाऊ गेलो. मोरारजी देसाय हे काँग्रेसींतले दुसरे मोठे फुडारी आशिल्ले, तांकां मेळ्ळो. मोरारजी देसाईन भाऊची थोडीशी फकाणां केल्ले भशेन केली. मिस्टर काकोडकर यू आर कन्फ्यूज. भाऊन तांकां कोट केलें. तांची प्रसून नागवेंकारान एक लांब मुलाखत घेतिल्ली पब्लीश जाल्ली आसा. तातूंत हें सगळें आयलां की मिस्टर काकोडकर यू आर कन्फ्यूज. कॅबिनेट डिसिजन इज कॅबिनेट डिसिजन. म्हणजे तो सांगपाचो हेतू असो की ते आनी बदलपाचो प्रश्न येना. निर्णय जालो. म्हणटकच भाऊन एक प्रश्न ताका विचारलो, बरें आसा तूं फुडाकार घेना मो बदलपाक, आनी कोणेंय घेतल्यार तूं विरोध करतलो? ताणें सांगलें ना. ताणें सांगलें ना. कोणें? मोरारजी देसाय. भाऊ उठून सका पाटील हांकां मेळ्ळो. आतां सका पाटील हे मूळ कोंकणांतले
आनी गोंयचे पयलीं इलेक्शनाचे सगळें सुपरविजन तांणी केल्लें आनी ते गोंयांक बरें वळखताले कळ्ळें न्ही गोंयची परिस्थिती बरी जाणा आशिल्ली भावुलो मुद्दो तांकां पटलो कोणाक सका पाटीलांक आनी भावूक ताणें उतर दिलें की फुडल्या काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डांत आपूण हो इश्यू मांडटा आनी 21 सप्टेंबर 1966 कळ्ळें न्ही शास्त्रीजीची गजाल 1965तली ही गजाल 1966तली आनी मिटींग ठरिल्ली 21 सप्टेंबर 1966 ते मिटींगेक सका पाटलान हो विशय मांडलो आनी वेवस्थीत रितीन सगळ्यांक पटोवन दिलें की इलेक्शनांतल्यान हो इश्यू सुटना हाका वेगळी कितें तरी वेवस्था जाय म्हणटकच थंय सगळ्यांक पटलें कोणें विरोध केलो ना एज अ रिजल्ट ताजो ठराव जालो आनी ठराव कितें म्हणून जालो की देर शूड बी ए मेकॅनिझम पळय हां शब्द वापरल्यात ते अशे देर शूड बी ए मेकॅनिझम टू एसर्टेन द विशीस ऑफ गोवन्स ऑन दीस इश्यू कळ्ळें न्ही हो ठराव जातकच तो सरकारान मान्य केलो कॅबिनेटीन आनी मागीर होम मिनिस्ट्री कडेन गेलो कित्याक गोंय होम मिनिस्ट्री सकयल येतालें संघ प्रदेश म्हणून आनी कायदो करूंक जाय कित्याक आमच्या संविधानांत कांय वेवस्था ना अशें मत घेवपाची हाका रेफरंडम म्हणटा तशी पूण भारत सरकाराक रेफरंडम हें उतर नाका आशिल्लें कित्याक काश्मीरांत ते रेफरंडम मागताले त्या कारणा खातीर कितें एक प्रथा जातली आशिल्ली होम मिनिस्ट्रीक कायदो करतना प्रॉब्लेम आयलो की हाका नांव कितें दिवचें तेन्ना आमकां खूब तेंप खबर नाशिल्लें की हें नांव खंयच्यान आयलें काय म्हणून कोणें सुचयलें आमचो IAS ऑफिसर आल्बान बापकुटो हाणेंय खबर सांगली की तेन्ना होम मिनिस्ट्रीचो सेक्रेटरी LP सिंग म्हूण आशिल्लो ताणें ओपिनियन पोल हें नांव सुचयलें आनी म्हणून मागीर गोवा दमन दीव ओपिनियन पोल एक्ट पार्लमेंटान पास केलो जर अशें जालें जाल्यार ओपिनियन पोलाचो जर टॅक्निकल जर पळोवपाक जाल्यार सिंग फादर जाता एक्झॅक्टली नांवा वयल्यान म्हटलो जाल्यार सिंग जाता निर्णय बदलून तो ओपिनियन पोलाचेर हाडलो ह्या खातीर सका पाटील जाता आनी सका पाटीलाक फुडें काडपी म्हणून भाऊ काकोडकर जाता हो तुजो पिक्चरांत येना आनी हें काम फरक तो हो कितें हें काम डॉक्टर सिकेर कसोच करूंक शकनाशिल्लो कारण डॉक्टर सिकेरी कडेन ते विरोधी पक्ष म्हणून पळयताले तुमचो मुद्दो मान्य म्हाका तांणी आमकां एक वाट दाखयली हातूंतल्या नजरेन वाटेचेर चलपा खातीर जी मनशां तयार करपाक जाय तें काम करपा खातीर भाऊ काकोडकर तसप हें कांय ना रस्त्याचेर येवन हांकां हाडपाचें अशें ना हाजे उलट शंकर भांडारी हो तुमी बाकीच्यांनी हें केल्लें शंकर भांडारी म्हणटा आमचे जे हिंदू एरिया आसा थंय वचून म्हणजे सामको हिंदू एरियेक कोंकणीवाल्याक वचप म्हणल्यार वाघाच्या घोलीक वचप अशे वेळार वचून थंय जो कोणें प्रचार केला तो आमच्या शंकर भांडारी केला आनी एक आमचे म्हाड्डोळा सभा जाली तेन्ना ताजे ते तांतयां पसून मारल्या आनी आतां आपूण आपल्याली तकली गरम जाल्या ताच्या ऑमलेट करता आशिल्लो अशे तरेची पसून हें आसा एक हें आशिल्लें की शंकर भांडाऱ्यान सामकें जो कोण 14-17% जे घुंवल्याक ते घुंवडावपा खातीर शंकर भांडारी बाबाचो वांटो एक बरोच व्हडलो आसतलो तरी आसा शंकर भांडारी हांकां ओपिनियन पोलाचे बापूय किंवा हे सरदार अशें पसून कित्याक हें जायनाका म्हणून ताजें एक कारण अशें सुशांत हांव जाणूं हांव म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान जाणूं न्ही आनी शंकर भांडारी खूब लागीं आशिल्लो पूण शंकर भांडाऱ्याच्या स्वभावा प्रमाण तो हातूंत रावतालो राष्ट्रमठ म्हणून एक आशिल्लो पळय आनीक एक बिल्डींग हय हय थंय रावतालो पूण ताणें राष्ट्रमतांत कांयच बरयलें ना म्हजें पळय कळ्ळें न्ही तुका तो ताच्या स्वभावाचो प्रॉब्लेम राष्ट्रमतांत व्हडलेशें कांय बरयलें ना ह्या विशयाचेर आतां तूं म्हणटा त्या प्रचारांत तो आशिल्लो ना अशें न्ही पूण एक मनीस म्हणून आयडेंटिफाय करूंक जावचो ना आनीकय लोक एकल्याच्यो खंयच्योच सभा जाल्यो नात केन्नाच सभा सदांच कितलेशा लोकांच्यो जाल्यात बरें तो ऑर्गनायझर अशी परिस्थिती नाशिल्ली कारण तो राष्ट्रमत ग्रूप म्हणून जांकां वळखताले किंवा कोंकणीवादी म्हणून जांकां बोट दाखयताले तातूंतलो एक कळ्ळें न्ही म्हणजे ताणें एकल्यान वचून सभा घेतल्यो किंवा हांवें एकल्यान वचून सभा घेतल्यो अशें केन्नाच घडलें ना आनी त्या प्रचाराची एक खासियत किंवा खाशेलेपण अशें की
5 वेगळे वेगळे गट आशिल्ले. 5य गट केन्नाच एकठांय आयले नात. आनी एक हेड कोणाय केलो जाल्यार ताका घडघडी पादर म्हणून जातालो. म्हणजे कशें वेगळे वेगळे गट आसात ते एकठांय येतात. एक लिडर म्हणून नेमतात. जसो महात्मा गांधी आशिल्लो स्वातंत्र्याचे चळवळी वेळार, तशें हांगा घडलें ना. हांगा युनायटेड गोवन्सान आपले पद्दतीन प्रचार केलो, काँग्रेसीन आपले पद्दतीन प्रचार केलो, कोंकणीवाद्यांनी किंवा राष्ट्रमत ग्रुपान आपल्या प्लॅटफॉर्माचेर प्रचार केलो, शाबू देसायान आपली संघ प्रदेश ज्योत काडली आनी उल्हास बुयावान आपले नवगोवंत कलापथक चलयलें. 5य जाण एकठांय केन्ना आयले ना. पूण एकामेकां मदीं हें नाशिल्लें, कितें कसलोच संघर्श नाशिल्लो. सगळ्यांनी जो संदेश दिलो तो एकूच आशिल्लो. केन्ना केन्ना एकठांय येताले. उदाहरणार्थ आमी संघ प्रदेश ज्योती बरोबर भोंवल्यात, त्यो सभा एड्रेस केल्यात. उल्हास बुयावाले कलापथक पयलीं जातालो कार्यक्रम, फाटल्यान सभा जाताली. कोणालीय आसूं ती, मागीर ती काँग्रेसची आसूं शकताली, ती युनायटेड गोवन्साची आसूं शकताली. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे खंयच एका मनशान कितेंय केलें अशें आयडेंटिफाय करूंक तुमच्या पुढच्या प्रकाशनाच्या सुवाळ्याचोच हे करता तुम्ही राजभाषा आंदोलनाचे उल्लेख करता आसतना ती सभा कोणे आपोवपा खातीर काम केलें ताचे उल्लेख करता बाबली नायकाचे बाबली नायकान भरत नायकान सगळ्या एकठांय केलें. तेन्ना तुमकां एक हें जालो की बाबली नायक फादर ऑफ दॅट हे न्ही काय म्हणून फादर म्हणना अशें तरी हांव म्हजो मुद्दो हे की शंकर भांडारे जितलो हे मेळपाक जाय आशिल्लो रिकॉग्निशन इन दॅट हे तितलें मेळ्ळें काय? म्हाजे दृश्टीन जर खंय उल्लेख जायना ताजो तें चुकता. उल्लेख जावंकूच जाय. पूण एक लक्षांत धरूंक जाय की 7 जाणां मदीं तो एक आशिल्लो. कळ्ळें न्ही? एकलो एकल्यान केलें अशें न्ही. 7 जाणां तुवें माड्डोळचे सभेचो उल्लेख केलो. आमी आसा थंय सगळे. नुरदीन मवानी आसा, हांव आसा, आनी कोण कोण आसात तांतयां टोमाटां मारल्यात तो विशय. मागीर आनी ताजें एक खाशेलपण अशें की कांय गांवांनी खंयचोच राजकीय पक्ष घट्ट नाशिल्लो. देखीक उसगांव, काकोडे हे दोन गांव म्हाका लक्षांत उरल्यात सारके. थंय कितें जातालें, थंय लोकूच पुढाकार घेवन सभा घेताले आनी एकले काँग्रेसमॅनाक आपयताले, एकल्याक युनायटेड गोवन्साच्या मनशाक आपयताले, आमच्या ग्रुपांतले एका मनशाक आपयताले आनी गांवचे कोणूय जाणटे मनशाक अध्यक्ष म्हणून बसयताले. अश्यो मिटिंगो काकोडे जाल्यात आनी उसगांवांय जाल्यात. आतां हांगा परत कोणाक तूं श्रेय दितलो एका मनशाक? चडांत चड दिवं येता थंय जर कोणूय एकलो फुडाकार घेवन भायर सरला. असो उसगांवां प्रभाकर उसगांवकार म्हूण आशिल्लो, ताणें फुडाकार घेवन थंयची सभा केल्ली. ना, सुवास दलाल म्हाका याद जाता त्या भशेन ओपिनियन पोलांत प्रत्यक्ष प्रचारांत खंयच ना. केप्यां आनी सांगे हे दोन हे ताजे कडेन दिल्ले. केप्यां आनी सांगे हे दोन तालुके ताजे आनी मामाचो पसून हे जाल्लो सांग्याचेर. शक्य आसा तो एक थाराय काम केलां आसूं येता. पूण अशें म्हणजे सांगपाचो हेतू कितें की इंडिविज्युअल एक व्यक्ती म्हणून कोणा कडेन बोट दाखोवंक जावचो ना. तो प्रयत्न सगळ्यांचोच आशिल्लो. तातूंत प्रत्येकान आपापली भुमिका केल्या. कळ्ळें न्ही? तसो शंकर भंडारीन कांय कविताय केल्या म्हाका याद जाता त्या भशेन त्या वेळार, आनी त्यो बऱ्यो कविता लोकांक जागोवपाच्यो. पूण कित्याक कोण जाणा तो सातत्यान बरयनाशिल्लो कांय. तुका राष्ट्रमतांत व्हडलेशें बरयल्लें मेळचें ना. आनीक सभांनी बी केल्यात भाशणां, पूण हेरां बरोबर ताणें जावन कितें ऑर्गनायज केलां अशें केन्ना बरोवंक ना. पूण अशें तेन्ना हें म्हणटा की रामायणाचें हें दिवन की आमकां पुरुषोत्तम कापडकर किंवा आमचे रवीन केळेकार हे धर्मराज, तुमी अर्जून आनीक शंकर बाणारी हो भीम अशे तरेचे एक तेन्ना हे आशिल्लें. हे सांगपी कोण जाणा म्हजो हे सत्यवान कुनो तुमकां तुमी वळखत आसता तोय तुका तेन्ना भुरगो तो तेन्ना तातूंत भितर आशिल्लो तो शंकर बाणाचें वर्णन करता अशें तरेन करता. ना, म्हाज्या दृश्टीन श्रेय दितलोच जाल्यार शंकर भंडाऱ्या परस चड चंद्रकांत केणीक वता वावराच्या दृश्टीन. हांव जाणा त्या भशेन वावराच्या दृश्टीन. आतां शंकर भंडारी पूर्ण रितीन आमचे बरोबर आशिल्लो, आमच्या मताचो आशिल्लो, प्रचारांत भाग घेतालो, हें सगळें खरें. ताजेर कांय खाशेले गूण आशिल्ले. ताका उलोवप, भाशा ही लोकांक आवडटली म्हणटकच तें श्रेय आसाच. पूण
अमके लेबल लावप हे कठीण जाता म्हज्या दृश्टीन तो सांगीक प्रयत्न आशिल्लो. परत तुमच्या पदच्या हाजे कडेन येता पुस्तक सुवाळ्या तातूंत तुमी एक हे केला की तातूंत भितर ते वाडे म्हणचे आपूण हाजे म्हऱ्याक गेला डॉक्टर जॅक्सन आणि तांचे एक वेगळेच भ्रमाक आशिल्ले विरोधी जी मतां पडल्या ती सगळी ताका लागून तांकां काँग्रेसी कडेन युती करपाक जाय. तुमी तातूंत एक म्हणलां की काँग्रेस आनी युनायटेड गोवा एक जर तेन्ना एकठांय येवन सरकार केल्लें जाल्यार एक गोंयचे वेगळं हे इतिहास बदलतलो कितें जावपाक पयलें पहिली गजाल म्हणजे सरकार ह्या युतीचेंतलें आशिल्लें. कारण मत वाचले तुका कळटा गणीत कळटा म्हणजे जे 16-12 जाल्लें पयले इलेक्शनाक तें बदलतलें आशिल्लें. 2 मतांक जायत कितल्याय मतांक जायत पूण हांकां मेजॉरिटी मेळटाली. म्हणटकच विलिनीकरण मराठी ह्या सगळे इश्यू सरकाराच्या दृश्टीन फाटीं पडटले आशिल्ले. पळय कांय न्ही. उलट घटक राज्य जावपाचे दिशेन फुडें सरपाक सरकार शकतालें कित्याक सगळ्यांक तें जाय आशिल्लें. दुसरी गोश्ट ताका लागून म्हणजे ते एलायन्स जावंक नाशिल्ल्यान घडलें कितें की परत महाराष्ट्रवादी गोमंतक सरकार सत्तेर आयलें आनी तें 17 वर्सां उरलें. सुशांत 17 वर्सां. ह्या 17 वर्सांच्या काळांत कोंकणी भाशेचें आनी गोंयचें खूब लुकसाण जालें. उदाहरणार्थ 1962 केंद्र सरकारान कोंकणी माध्यम म्हणून वापरपाक मान्यताय दिली आनीक त्या प्रमाणे शाळा उगडल्यो 1962. तरी आसतना कितलींशींच वर्सां 10-12 वर्सां ह्या सरकारान पुस्तकां तयार केली ना कारण तांकां त्यो शाळा जाल्ल्यो नाका आशिल्ल्यो. कळ्ळें न्ही. मागीर शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री आसतना ना भाऊ आसतना आनी मागीर शशिकला ताई आसतना दोगांय म्हणजे थोडी वर्सां भाऊ साहेबाची थोडी वर्सां शशिकला ताईची. आनी ताका लागून मागीर कोंकणी भाशा मंडळाक पुढाकार घेवन मनोहरबाब सरदेसाईच्या अध्यक्षतेखाला समिती नेमून पुस्तकां तयार करची पडली. हय ताका लागून ती पुस्तकां मेळ्ळीं शाळांक आनीक शिक्षण सारकें सुरू जालें. म्हणटकच हें एक मोठें लुकसाण तांचे कडल्यान घडलें. दुसरें साहित्य अकादमीची मान्यताय वेळार शशिकला ताईन एक पत्र बरयलें साहित्य अकादमीक आनी तें पत्र मोहन धारिया तुका नांव याद आसतलें. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेर्स घर खात्याचो राज्यमंत्री केंद्रांत मनीस महाराष्ट्रीय पुणेचो. ताणें आपले लेटरहेडीचेर ताका आपलें पत्र जोडलें आनी तें साहित्य अकादमीच्या सगळे वांगड्यांक धाडलें सुमार 80 वांगडी. आनी त्या पत्रांत गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान बरयलें मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तें पत्र गेलें की तुमी जर कोंकणीक मान्यताय दिवशात जाल्यार गोंयांत रक्ताचे पाट वागतात. आतां हाजो परिणाम साहित्य अकादमीचेर कांयच जालो ना. वयल्यान ते रागार जाले कित्याक तुमी राजकारणी आमकां सांगपाक कोण काय म्हणून. पूण समज दुर्दैवान ताजो परिणाम जाल्लो जाल्यार आमचें केदें मोठें लुकसाण जातलें आशिल्लें. आतां ही 2 मोठी लुकसाणां सांगल्यात. हाजे मदीं गोंयची बारीक 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 आनीकय लुकसाण आसा. तेन्ना तुमी म्हणटात काँग्रेस आनीक युनायटेड गोवा बदलता आशिल्लें. त्या इलेक्शनाक निमाणे कडेन काँग्रेसीन हे निर्णय की आमी लडोवची न्ही म्हणून कारण तो एलायन्स तयार ना. अशी परिस्थिती सगळ्यांनी आता युनायटेड गोवन्साकच सपोर्ट करपाचे बदला तेन्ना वासुदेव बाब साळगांवकार आणि एक गोवा म्हणून एक आपलो पक्ष केल्लो. तो कित्याक जर तुमचे जर उद्दिश्ट जर अशें आशिल्लें युनायटेड गोवन्साकच कित्याक सपोर्ट करता? म्हज्या दृश्टीन 2-3 कारणां आसात ताका. एक म्हणजे खुद्द जिवो एक युनायटेड गोवन्साक सपोर्ट करपाची तयारी नाशिल्ली. कित्याक म्हणटा तें हय कळना म्हाका कित्याक म्हणून. कित्याक ते जे लोक पळय फुडाकार घेतिल्ले तांचे कडेन म्हजो संपर्क केन्नाच आयलो ना. म्हजेर प्रेशर आशिल्लो दबाव आशिल्लो ताजो एक उमेदवार जावचो म्हणून त्या वेळार हांवें तो सामको मोठे मोठे प्रयत्नान हांवें तो टाळ्ळो. ताका लागून म्हजो आनी तांचो संपर्कच आयलो ना. म्हणजे तांची बाबा भुमिका तांकां एक्झॅक्टली कितें जाय आशिल्लें हें कळ्ळें म्हाका. आनी म्हजे दृश्टीन 2 कारणां. एक तर तांकां युनायटेड गोवन्साचेंय सरकार नाका आशिल्लें महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचेंय नाका आशिल्लें. आनी ते अशे भ्रमांत रावले की आमकां
सत्ता मेळटली. पण चारच जावन सत्ता कशें मेळटलें? चारच उमेदवार दवरले? ना उमेदवार सगळ्याक दवरिल्ले. आमी सांगले ते राष्ट्रमत स्टाफा मदले 4 एका राष्ट्रमत स्टाफा मदले 4 जाण आशिल्ले, कळ्ळें न्ही? सगळ्याक आशिल्ले उमेदवार सगळ्याक आशिल्ले. प्रचारूय तांणी केलो पूण निमाणे वेळार. ताजे पयलीं जीवय म्हणटा अस्तित्वांतूच ना न्ही. आनी असो निमाणे वेळार केल्लो प्रचार व्हडलोसो फाटल्या आमच्या असेंब्ली इलेक्शनाची एक देख घे. तृणमूल काँग्रेसीन केदो मोठो बोवाळ केलो, कितलो पयसो खर्च केलो जायत, पूण कांय जालें ना. पण उदय बाब, तुम्ही मडगांवची तिकेट घेवंक ना. सो म्हजो एक हे आसा की तुमची पलायनवादी भूमिका काय म्हण. कित्याक एक तुमच्याच जर कर्णपर वाचली जर सांगलें जाल्यार न धरी शस्त्र परी करी पण सांगीन युक्तीच्या गोष्टीच्या ही भीष्माची भूमिका घेवपाचे बदला अर्जुनाची वा फेल्युअर जाल्ल्या कर्णाची हाजेर येवन झुजपाची हे कित्याक घेवं नाका म्हणटी ही पलायनवादी अशी भूमिका. न्ही फुडें तशें इंटरप्रिटेशन ताचें करूं येता, पूण हांवें म्हजो विचार केलो, कळ्ळें न्ही? कित्याक म्हजे फुडाराचो प्रश्न आशिल्लो, गोंयच्या फुडाराचो प्रश्न सुटिल्लो. मागीर म्हज्या फुडाराचो विचार जालो आनी तातूंत म्हाका दिसलें की म्हजें शिक्षण अर्दार उरलां, तें पूर्ण करूंक जाय. हांव फाल्यां म्हज्या पांयार उबो रावतलो जाल्यार म्हाका कितें तरी साधन जाय न्ही. म्हणटकीर एक शिक्षण पूर्ण करूंक जाय, दुसरें म्हजो फुडलो करियर ठरोवंक जाय, आनी तिसरें म्हाका स्वताक दिसतालें की म्हजो पिंड राजकारणाचो न्ही म्हण. तुका कितें दिसता म्हाका खबर ना, ताका कितें दिसता म्हाका खबर ना, पूण म्हाका ना तो मोठो एक्सिडेंट, तो आनी एक मोठो अपघात तें वेगळेंच घडलें. म्हणजे म्हजी इच्छे विरुद्ध घडलें खरें सांगपाचें म्हळ्यार. आनी हांवें ठरयलें की म्हजो तुमची इच्छा विरुद्ध घडले ते मान्य आसा. पण ताजे फाटलें इलेक्शन लडोवपाक सोदताले तुम्ही मडगांव साकून उमेदवारी तुम्ही ऑलरेडी हे बी तुमकां आशिल्ले. मागीर तुम्ही हे केले राजू नायक आनी ते मागीर पयलींची गजाल न्ही, ते मागीर ताजे फाटलें एक इलेक्शन जावन ताजे ताजी फाटली गजाल. म्हणजे आतां म्हजी भूमिका कशी आशिल्ली की म्हाका पयलीं आतां म्हजो विचार करूंक जाय, म्हजें शिक्षण पूर्ण करूंक जाय, म्हजो करियर ठरोवंक जाय, आनी राजकारण हो करियर करचो अशी इच्छा म्हज्या मनांत नाशिल्ली. कित्याक म्हाका स्वताक दिसतालें की म्हजो पिंड राजकारणाचो न्हय. आतां ओपिनियन पोल ही गजाल वेगळी आशिल्ली, थंय पार्टी पॉलिटिक्स नाशिल्लें. म्हणटकच ती गजाल वेगळी आशिल्ली, ती गोंयचे फुडाराचे दृश्टीन म्हत्वाची आशिल्ली. आनी ताका लागून हांवें तो विचार तकलेंतल्यान अजिबात काडलो. आनी तूं पळयतलो की मागीर हांवें ग्रॅज्युएशन म्हजें पूर्ण केलें, मुंबय लॉ कॉलेजांत वचून लॉ पूर्ण केलो, आनी हांव हांगा येवन प्रॅक्टीस सुरू केली. हांव राजकारणांत गेलो ना, हांव खंयच्याय पक्षांतूय गेलो ना. अशीं कितलींशीं वर्सां गेलीं. आनी मागीर जेन्ना इलेक्शन आयलें 1984, आतां म्हजें पळय, हांव 1973 परतला मुंबयच्या. 74 हांवें प्रॅक्टीस सुरू केल्या आनी 10 वर्सां हांव राजकारणांत खंयच ना, खंयच्या पक्षांतय काम करना आनी खंयच्याच राजकीय चळवळींतय ना. अकस्मात एक प्रेशर येता दरेक तरेच्या वेगळ्या वेगळ्या लोकां कडल्यान. तातूंत चड फुडाकार दर्जीन पालेरीचो सुरवात ताणें केली. आनी मागीर बाकीचे वेगळ्या वेगळ्या पक्षांचे तुका अजाप दिसतलें की मोगो पक्षाचो तेन्ना MS प्रभू तोय बी आयलो आनी तूं राव म्हणून. मागीर मोगो पक्षान दिलमन फर्नांडिसाक दवरलो. ताजो विरोध आशिल्लो पूण तरी ताणें दवरलो, पूण ताका अवघी 250 मतां पडली. म्हणजे ताजो अर्थ असो की मोगोन पसून मतां आपली ट्रान्सफर केली. म्हज्या मोगान न्ही ती काँग्रेसच्या विरोधात. किंवा तूं म्हणटा तशें आसूं शकता. म्हणटा अशे वेगळे वेगळे फोर्सीस निर्माण जाले की जांकां बाबू नायक कंटिन्यू जाल्लो नाका. आनी हांवें खूब रेजिस्ट केलें, कोणा कल्पना येवची ना ती. तेन्ना आमी सारवाड्यार रावतालीं, खूब रेजिस्ट केलें. पूण इतलो दबाव निमाण कडेन मारलो की निमाण कडेन म्हाका हय म्हणचें पडलें. आनी म्हणून तें इलेक्शन लडप जालें. उदय बाब, ही चर्चा थांबयता आसतना थांबयता म्हणल्यार थांबोवपाक कडेन पावले आसता. थांबचें ना पूण एक पावले आसता. तुमी आतां इतले कोंकणी खातीर गोंया खातीर तुमकां एक सांगता, आमकां जाय तशें गोंय जावंक पावूंक ना, ती तुमकां खंत आसता. खरी खबर सामकी. हे वेळार तुमी किंवा बाकीचे किंवा राष्ट्रमत आनी जी भुमिका घेवपाक जाय किंवा KPN भुमिका घेवपाक जाय, ठीक आहे, आमचे येवपाक जाय हे करनासतना
सुशेगाद वृत्तीन कुशीन राहून हय तुम्ही जाय त्या घरात आम्ही तुमकां तेंको दितात हय ही मानसिकता ह्या आड आयल्याची ना अशें घडोवंक ना घडलो उरपाटें घडलो अशें की जेन्ना केपीची चळवळ यशस्वी जाली आनीक इलेक्शन आयलें तेन्ना आमची बसून विचार जालो आनी बसले रवींद्र बाबागेर म्हाका स्पश्ट याद आसा की केपीएची आतां फुडली भुमिका कितें आसची ताजे मदीं आनी एक गोश्ट घडिल्ली फेर्दिनबाब रिबेलो आनी मातानी साल्दाना हे आमचे बरोबर आशिल्ले न्ही तांणी एक विचार मांडलो की आमी आतां केपीए हो राजकीय पक्ष करया आनी इलेक्शन लडोवया कळ्ळें न्ही परत आमी बसले सगळे आनी ताजेर विचार जावन तांकां सांगलें की पळयात आमी एकठांय आयल्यात ते फक्त विलिनीकरण हें कोंकणी भाशेच्या मुद्द्याचेर प्रत्येकाची राजकीय मतां वेगळी वेगळी आसूं शकतात न्ही आमचे भितर दत्ता श्रीपाद नायक आशिल्लो RSSचो आमचे मदीं आनी कोणूय आशिल्लो तो घडये युनायटेड गोवन्साचो आनी कोण आशिल्लो काँग्रेसीचो अशे वेळार आमचो एक राजकीय पक्ष जावंक शकचो फुट्टले रोखडे फुट्टले आमी कोंकणीच्या मुद्द्याचेर एकठांय आयले ताका लागून ही पार्टी करप म्हणजे तें चूक जातलें आनी तांकां पटलें दोगांकय पटलें आनी तांणी तो विचार फाटीं घेतलो मागीर रवींद्र बाबागेर एक बसको जाली आनी तातूंत विचार आयलो की आतां केपीएन कितें करचें केपीएन राजकारण केपीए म्हणून न्ही पूण केपीएंतले जे कोर कमिटींतले लोक आशिल्ले किंवा जे वावुरले तांणी थांबचें काय फुडें वचचें राजकारणांत कित्याक शेवटी सत्तेर आयले बगर कांय गजाली तुका करूंक मेळना सत्त म्हत्वाची जाता आनी ती सत्त मेळटली जाल्यार तुवें राजकारणांत भितर सरूंक जाय तुवें वेंचणुको लडोवपाक जाय आनी तो विचार पटलो सगळ्यांक आनी म्हणून कितले जाण म्हाका आज याद जायना पूण उण्यांत उणें 10-11 जाण आमी हांव धरून पुंडलीक बाब धरून आमी काँग्रेसींत भितर सरले काँग्रेस पक्षांत कळ्ळें न्ही पूण एक कारण अशें आसूं येता की काँग्रेस पक्षाक तें व्हडलेशें नाका आशिल्लें त्या वेळार जे लोक आशिल्ले तांकां किंवा आमच्यात तो राजकीय पिंड नाशिल्लो घास मारून रावपाचो किंवा फुडें सरपाचो तो निर्णय आतां जे तुमी केल्यात तुमकां दिसता चूक आशिल्लो काय बरोबर आशिल्लो म्हजे दृश्टीन तो निर्णय बरोबर आशिल्लो पूण घडये आमचे मदीं ती चिकाटी नाशिल्ल्यान किंवा तो पिंड आमचो नाशिल्ल्यान आमी सायड ट्रॅक जाले आनी तो हेतू साध्य जालो ना सेमच हे करता कोंकणी चळवळीच्याच हातूंतल्यान जर केलें जाल्यार तुमी इतलें हें केलें पूण कोंकणी वृत्तपत्र सुनापरांत जावं चल्लें ना तुमी म्हणटात राष्ट्रमतान येदो व्हडलो हें केलो बंद पडलें आतां बसून जे कितें कोंकणीची हें येता आमचें वृत्तपत्र येता खबरापत्र म्हणटा तितलें बरें चलना अशे वेळार एक कोंकणी हातूंतल्यान एक आमी मुखार येवन एक करया अशें हें कित्याक जावं असो एक विचार जालो जेन्ना सुनापरांत मडगांव चलतालें तेन्ना हो विचार जालो की इतलें ल्हान वर्तमानपत्र जें प्रोफेशनली चलना हें आमकां फुडाराक चलचें ना म्हणून ते खातीर तें प्रोफेशनल जावचें हे खातीर तातूंत बदल जावचे असो एक विचार जालो तो घेवन फुडें वचचे पयलीं दत्तराज बाबाक मेळून ताजे कडेन उलोवचें अशेंय ठरलें तेन्ना MS प्रभू आमचे बरोबर आसा आनी कोण कोण जायतो लोक आसा आनीक तो जर तें करता जाल्यार बरें जालें आनी ताका जर कितें अडचण आसत जाल्यार आमी करचें हें ठरलें आनी त्या प्रमाणे राजबाबाक वचून मेळ्ळें आनी ताणें तें मान्य केलें की आपूण करतो आनी म्हणून तुका याद आसतली मागीर तो सुनापरांत पणजे गेलो आनी ताजें रूपय बी खूब बदल्लें पूण दुर्दैवान तें फुडें चल्लें जेन्ना दत्तराज बाबान हो पेपर बंद करता निर्णय घेतलो किंवा आमचे अनिल बाबान राष्ट्रमत एक दीस अकस्मात म्हणजे वर्धापन दिसाच्या हें केलो दुसरे दीस बंद केलो तेन्ना तुमी कोंकणींतले फुडारी ताजे दबाव हाडपाक शकले ना म्हणटा किंवा ती दबाव हाडपाक शकले ना ही तुमची उणेपण आशिल्ली उणेपण म्हणटा कमी उणेपण म्हणटा तशी उणाकपण शकले म्हणना पूण जाणा ना ना आतां राष्ट्रमताच्या बाबतींत आनी सुनापरांतच्या बाबतींत भुमिका वेगळ्यो वेगळ्यो आशिल्ल्यो आमचे दृश्टीन राष्ट्रमताचें कार्य सोंपिल्लें तो मराठी पेपर तो एक विशिश्ट हेतून त्या ज्या हेतू खातीर काडिल्लो तो हेतू साध्य जाल्लो
म्हणजे राष्ट्रमताक फुडार ना अशें आमचें मत आशिल्लें. म्हणटकच तें चलचें असो प्रयत्न आमचे कडल्यान व्हडलोसो जालो ना आनी करपाकच गेलो ना. राष्ट्रमतान फुडें वचो असाय दिसत ना. राष्ट्रमत मालकी बदलली आनीक ती मालकी एका मनशाची आशिल्ली आनीक ताका लागून पयलींचें सिच्युएशन आनी तेन्नाचें सिच्युएशन हें खूब वेगळें आशिल्लें आनी आमचो संपर्कय तुटिल्लो. तुका सांगला त्या पद्दतीन जेन्ना हांव भायर सरलो तेन्ना म्हजो राष्ट्रमता कडलो संपर्क तुटलो. मागीर जेन्ना चंद्रकांत बाबकेणी संपादक म्हणून ना जालो तेन्ना ताजोय संपर्क तुटलो आनी अशे रितीन ते आयसोलेट जाल्ले भशेन जाले आनी तें बंद पडलें. थंय प्रयत्न जालो ना हाजें म्हाका दुख्ख ना. सुनाप्रांताच्या बाबतींत पर्यंत आले पूण केन्ना तुका जर कळटा की बाबा मालक असो असो विचार करता जाल्यार तुज्यान प्रयत्न करूं येता. अकस्मात जेन्ना तूं वर्तमानपत्रांत वाचता की हें बंद करपाचो निर्णय जालो मागीर आनी कांय उलोवपाक स्कोपच ना. तशें सुनाप्रांताच्या बाबतींत जालें. तरी तुजे म्हायती खातीर सांगता हांव गेलो ना कित्याक म्हजे दृश्टीन तो निर्णय जालो आनी जाहीर जालो. आतां तो बदल म्हणप म्हणटा तें कठीण आसा. भाई मावजो गेलो राजबाबाक मेळपाक आनी भाई मावजो उलयलोय बी ताजे कडेन हें पण ताणें सांगलें ना निर्णय जालो फायनल सोंपलो. कितें बाबा आतां एक सामको कळीचो मुद्दो म्हणटा कोंकणी पयलीं साकून जे आशिल्ले म्हणजे एक क्रिस्तांव समाजाचो एक भरभक्कम तेंको आशिल्लो. पूण हो निमाणे कडेन ताजे फाटल्यान हो डायल्यूट जावं तांचे भितर एक हें जावपाक लागलें की सारकें म्हणपाक जाल्यार हिंदू कोंकणींतल्या हिंदू फुडाऱ्यांनी आमचेर अन्याय केलो किंवा आमचे जे परके आहात ते मुखार हाडपाक शकनात. आमची जी भास म्हणजे आमची म्हणजे लिपी म्हणटात तिजेर अन्याय जालो अशें तरेचो हें आसा. ह्या घटकाक कोंकणी कडेन सांबाळून दवरपा खातीर कसो प्रयत्न जावपाक जाय जाला काय दिसता काय का तुमी थंय थोडे कितें कमी पडटा? ना म्हज्या दृश्टीन आमी खंयच कमी पडूंक ना. आमी घेतल्या ती भुमिका योग्य आसा. चुकलां तांचें तांकां समजावपाचो प्रयत्न केलो. तांकां समजावपाचो कितलोसो प्रयत्न केलो कितले तरांनी पटोवपाचो प्रयत्न केलो पूण कांय उपयोग जालो ना. कारण पटोवपाचो पटोवन घेवपाचो हेतूच नाशिल्लो. तुका विचारलो म्हणून सांगता कमीत कमी 3-4 मिटिंगो जाल्यो तोमाजीन कार्दोस आनीक हेरां कडेन आनी पयले फावटी हो प्रश्न केन्ना आयलो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिवंक लागतकच पुरस्कारा वेल्यान हो प्रश्न आयलो. आतां आयलो तो वेगळ्या कारणां खातीर पूण तेन्ना पुरस्कारा खातीर उलयता म्हाजेर आमी हाजे पयलींच्या आमचे मुलाखतीक तुमी हो म्हणजे जेन्ना रोमी आनी ताजे तोमाजीन बाबाचें आसा की तो आयिल्लो म्हणटा प्रस्ताव आयिल्लो आमी हे धाडलो ताजे फुडल्यान जें कितें जावपाक जाय आशिल्लें तें कोंकणी अकादमी कडल्यान ना ताणें मान्य केल्लें आपूण सुचयता म्हूण पुस्तकां हें खंयच्या संस्थेचे वतीन जावंकच नाशिल्लें. हें मित्र ह्या नात्यान आमी जमिल्ले आनी उलयिल्ले की तुवें पुस्तकां सुचोवची आमी ती देवनागरी करून घेतात मागीर ती छापची कोणी छापची ती तुमी ठरोवची तुजें पुस्तक तूं कसो ठरयता तशें तें एलिजिबल जाता. कळ्ळें न्ही. हें ताका पटयलें ताणें मान्य केलें आनी गेलो आनी तेकाय पुस्तक सुचयलें. दुसरी एक गजाल मातशी स्पश्ट उलयता क्रिस्तांव लोक आमचे बरोबर आशिल्ले राजभास आंदोलनात 100% आशिल्ले हातून दुबाव ना. पूण ते जर कोंकणीचे वतीन आशिल्ले असो जर कोणें समज करून घेतलो तो चुकीचो. ते आमचे बरोबर आशिल्ले मराठीन येवचे न्हय म्हणून. कारण फाटोफाट इंग्लीश माध्यमाचो प्रश्न आयलो तेन्ना हातूंतलो चडसो लोक त्या इंग्लीश एज्युकेशनान केलो. हेराल्डाची भुमिका इंग्लीशवादी जाली. कळ्ळें न्ही. म्हणटकच हो लोक कोंकणीच्या मोगान किंवा कोंकणीच्या अभिमानान हांगा येवंक नाशिल्लो. हो भंयान आयिल्लो. हेंच ओपिनियन पोलाच्या बाबतींतय घडिल्लें. ओपिनियन पोलांतय म्हजे दृश्टीन कन्विक्शना परस कन्विक्शन आशिल्लें थंय चड आशिल्लें भंय चड आशिल्लें विलिनीकरणाचें तेंचें आमकां आशिल्लें. पूण हांगा भाशेच्या अभिमाना परस मराठी येवची न्हय मराठी राजभास जावची न्हय हो चड मुद्दो आशिल्लो
आणि म्हणून मोठे संख्येन क्रिस्तांव समाज राजभास आंदोलनांतल्या सभाग बिभागांक आयलो ही गजाल खरी. पूण रोखड्या जे मागीर इंग्लिशीचो प्रश्न आयलो तेन्ना हातूंतलो मोठो चंक इंग्लिशी वटेन गेलो. कळ्ळें तुका. म्हणटकच थंय कोंकणी विशींची भुमिका ही तशी प्रामाणीक नाशिल्ली. रोमीक जर रिकॉग्निशन आशिल्लें जाल्यार आतां पळय आतां रिकॉग्निशनाचो प्रश्न पळय. रोमीक बरोबर मराठीक जशी जसो हे मेळ्ळा तसोच जर राजभास कायद्याक रोमीक दिल्लो जाल्यार ना ना. कारण अशें आजूय पळय मराठीक आसा तें कितें आसा ताजे विशीं खूब गोंधळ करून उडयला. रमाकांत कलपा सारक्या एडवोकेटान म्हणून म्हाका वायट दिसता. सरकाराक जाय जाल्यार नोटिफिकेशन काडून मराठीचो वापर करूं येता हें प्रोविजन आसा. कळ्ळें न्ही. आतां प्रश्न असो की जर तांणी नोटिफिकेशन काडलें की सरकारान मराठी वापरतले म्हणून प्रशासनान जाल्यार प्रत्येक फायल कोंकणी आनी मराठींत आसची पडटली. प्रत्येक कर्मचाऱ्याक कोंकणी आनी मराठी येवची पडटली. प्रत्येक कर्मचाऱ्यान ताजेर नोटीस घालतना कोंकणींत आनी मराठींत घालचें पडटलें. कळ्ळें न्ही. अशे रितीन राजकारभार चलणें शक्य ना आनी देशांत तो खंयच चलना. 30 राजभास कायदे आसात पूण एकाय कायद्यांत एका भाशेच्यो 2 लिपी सांगिल्ल्यो ना. रोमी जर आशिल्लें समजा त्याच पद्दतीन रोमी घाल्लें तुवें म्हणलें तशें जाल्यार हेंच घडटलें आशिल्लें. म्हणजे एक फायल नागरीची, एक फायल रोमीची, 30 फायल आनी 30 फायल मराठीची आनी प्रत्येक कर्मचाऱ्याक ह्यो दोनूय लिपी आनी मराठी भाशा जाण जावची पडटली आशिल्ली. ह्या तिनूय लिपींतल्यान नोटीस घालची पडटली आशिल्ली. सगळो कारभार तिनूय लिपींतल्यान करचो पडटलो आशिल्लो. जे तरेन राजकारभार चलूंकूच शकना. कळ्ळें न्ही. म्हणून थंय ती नाका. हरशीं रोमीत हांवें बरयलां दुसऱ्यांनी बरयलां. मागीर रोमी बरोवपाक, रोमी छापपाक, रोमी प्रकाशीत करपाक कोणाचीच आडखळ ना. पूर्ण सहकार्य आसा. आनी हांव तर एक कडेन उलोवन गेलो आनी तें म्हज्या भाशेन छापूनय आसा की निमाणो रोमी लेखक आसा म्हणसर ताका प्रोत्साहन मेळचें. पूण राजभास कायद्यांत रोमी घाल किंवा साहित्य अकादमी ती करचीच ना म्हणटो कित्याक तिच्या मुखार फक्त कोंकणीचो प्रश्न ना, 24 भाशांचो प्रश्न आसा. ह्यो मागण्यो सोडून दिवच्यो कित्याक ह्यो मागण्यो कोंकणीक बऱ्याक पडना. हाजो परिणाम कितें जातलो. सरकार ह्यो कटकटी घेवन बसचे परस इंग्लिशींतल्यान आसा तशें चलूं. निमाणो प्रश्न एक म्हणजे ताका 2 प्रश्न आहात पूण ते निमाणे एक हे की क्रिस्तांव जो समाज आसा कोंकणी कडेन पयस गेल्ले आनी कोंकणीचें लुकसाण जाता कितें एक आनी दुसरें तुका आतां 58 वर्सांच्या उपरांत गोंय वेगळें उरून कितें खंत दिसता कितें दिसता हाजेर आमी उलयता. पयलो प्रश्न पळय आसा तो क्रिस्तांव समाज आनी कोंकणी हाजे विशीं गेला म्हणून हांगा एक लक्षांत दवरूंक जाय की क्रिस्तांव समाजाचो एक वांटो कितले पर्सेंट ते म्हज्यान तुका सांगूंक जायना ऑलरेडी कोंकणी पसून पयस आशिल्लो. तो कोंकणी उलयना घरांत, भायरूय उलयना, कोंकणी वाचना आनी कोंकणी बरयना. कळ्ळें न्ही. उलयना, बरयना, वाचना ताजो कोंकणी कडेन कांय संबंद ना. आतां क्रिस्तांव समाजाचो हो केदो वांटो हें कळपाक कठीण सर्वे केले बगर. म्हणटकच सगळो क्रिस्तांव समाज कोंकणी वटेन आशिल्लो अशें ना. एक वांटो आशिल्लो. जी पयली परिस्थिती आशिल्ली आनी आज आसा तातूंत कसलोच फरक जावंक ना. म्हण तांचेर खंयच्याच दृश्टीन अन्याय जाला अशें म्हणपाक कारणूच ना. कारण अमकें एक देवनागरीक मेळ्ळा आनी अमकें रोमीक मेळूंक ना अशें कांय घडूंकूच ना. कारण राजभास कायदो चालीकच लागूना अजून. म्हणटकच कोणाचो फायदो जाला आनी कोणाचें लुकसाण जालां अशें घडूंकच ना. कळ्ळें न्ही. तातूंत जर हे विशय जर आयले तर तें आनीकय फुडें वचचें ना, तें बंद पडटलें. हो एक मुद्दो. म्हणून नाका म्हणटा. कळ्ळें न्ही. म्हजे सारको मनीस जर म्हणटा की हांव रोमी बरोवपी आसूनय बी की रोमीत बरोवया, रोमीत छापया, रोमीत प्रकाशीत करया, पूण तो हट्ट धरचो न्हय. कित्याक तो हट्ट धरल्यार दोनूय फाटी पडटल्यो, इंग्लीश फुडें वतली. हो एक दुसरो मुद्दो. आतां 58 वर्सां जावं गोंयचे सुटकेत आसत जे वावुरले तांच्यो कांय अपेक्षा आशिल्ल्यो गोंयचे विशीं.
ती फकत पुर्तुगेजाक धांवन आयलो इतलें न्ही, गोंयचे फुडें कितें जावचें हाचे विशीं तांच्योय कांय अपेक्षा आशिल्ल्यो आसूं येतात स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो. तेच भशेन जे ओपिनियन पोलांत वावुरले तांकांय बी कांय अपेक्षा आशिल्ल्यो, कित्याक आमी गोंय वेगळें दवरता, आमची अस्मिता आसा अशें कित्याक म्हणटात आनी आमी कितें करतले वेगळें दवरून, हे विशीं कांय तकलेंत विचार आशिल्ले. आनी ते विचार अशे की गोंय हो ल्हान माठाक, एडमिनिस्ट्रेटीव दृश्टीन एडमिनिस्टर करपाक सोंपो, त्या दृश्टीन आनी इकॉनॉमीक किंवा दुसरे शिक्षणा विशींचे इंडायसीस पळयल्यार आमी हेर कांय भारताच्या भागां परस बरे आसा, आमची परिस्थिती बरी आसा. हें सगळें लक्षात धरून आमी गोंय ही एक मॉडल स्टेट करूंक शकतले आनी ती जावची. गोंय वयर सरचें, गोंयची कला वयर सरची, गोंयचे लोक वयर सरचे आनी हांगा सुख समाधान शांती उरची, ही अपेक्षा प्रत्येक स्टेजीर आशिल्ली. जेन्ना लिबरेशन जालें, जेन्ना ओपिनियन पोल जालो आनी जेन्ना घटक राज्य जालें, ओपिनियन पोलाक लागून घटक राज्य मेळ्ळें. सरकार एक गजाल विसरता, ओपिनियन पोलाक लागून विधानसभा उरली, कित्याक संघ प्रदेश उरलो. विधानसभा उरिल्ल्यान राजभास कायदो पास जावंक शकलो आनी राजभास कायदो पास जावन कोंकणी ही राजभास केल्ल्यान आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. कारण भाशावार प्रांतरचना आसा ह्या देशांत. म्हणटकच भाशा तुमची अमकूम म्हणून धरली, अस्मिता ठरली, कल्चरल अस्मिता. ओपिनियन पोलांत आमी केवळ आमची अस्मिता म्हणून सांगली, ती खंयची ती ओपिनियन पोलान ठरयली ना, ती आमी ठरयली राजभास कायदो. आनी म्हणून आमकां 4 म्हयन्यां भितर घटक राज्य मेळ्ळें. तें घटक राज्य मेळयतना बी ह्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो जायत्यो की ह्या घटक राज्यान आमकां संविधानांतले सगळे अधिकार मेळ्ळे, दुसरे खंयच्याय राज्याक अधिकार आसात तितलेय आमकां मेळ्ळे. हे वापरून आमी गोंयचें एक बरें राज्य करून दाखोवया, गोंयकारांक वयर काडया. ह्या सगळे बाबतींत आज एक भयंकर निरशेणी आसा. हाजें एक कारण म्हाका अशें दिसता की सत्तेर आयल्यात तातूंत स्वातंत्र्या खातीर झगडिल्ले तर लोक नाच, कारण ती पिळगी फाटली. ओपिनियन पोला खातीर वावर केल्ले लोक ना, घटक राज्या खातीर वावर केल्ले लोक ना आनी ह्यो ज्यो अपेक्षा ताजे फाटल्यान आशिल्ल्यो त्यो ना. आनी ताका लागून बदल जालो तो असो की राजकारण हो केवळ एक धंदो जाला. जें राजकारण गोंयच्या उदरगती खातीर जावंक जाय आशिल्लें तें राजकारण म्हणटा तो धंदो जाला आनी थंय सगळें गोंयचें पाड पडटा अशें म्हाका दिसता. सो ह्या ताचेर आमी चर्चा थांबयतात. ही चर्चा येदी व्हडली विस्तृत जाल्या हाजे कारण कितें जालें, कितें थोडे हांवें सुरवातेक म्हणलें तशें उदय बाबाचे पुस्तकांत थोड्यो गजाली आयल्यात, थोडी गजाली त्यो ओपनात. सो त्यो गजाली ह्या हातूंतल्यान हाडपाचो हो यत्न आशिल्लो. उदय बाबा अशें न्ही की तुका क्रॉस करपाक फकत एक हे खरी गजाल लोकां मुखार येवची. जाणून घेवप खूब बरें, खूब बरें. म्हजे दृश्टीन प्रश्न विचारलो ना जाल्यार समज तुज्या मनांत किंवा म्हाज्या मनांत गैरसमज आसा तो तसोच उरता. प्रश्न आनी उत्तरां आयलीं की तें कांय गोश्टी स्पश्ट जातात आनी ह्यो स्पश्ट जावप खूब बऱ्यो. म्हाका तुमी जालें तें एकदम बरें दिसलें. सो ह्या ताजेर आमी चर्चा थांबयतात. उदय बाब देव बरें करूं. आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात.